गोंयकार हायकोर्टाक मान दितात। कोर्टान सांगला गोंय टायगर रिझर्व जावपाक जाय। गोंयकारांक सरकार सुप्रीम कोर्टात गेल्ले नाका। विश्वजीत राणेन बोल्सांतलो पैसो मोडून सुप्रीम कोर्टात वचचो, सरकारी पैशांनी न्हू। सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान सांगला। वाघ आरक्षीत वाठाराच्या मुद्द्यार विश्वजीत राणेन हायकोर्टाक आव्हान दिवपाचे जाहीर केला असले तरी म्हादय वाठार वाघ आरक्षीत केल्यार म्हादय वाटावपाचो मार्ग सोपो जातलो अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाक दिसता। देखून आपले आंदोलन चालूच दवरतना आयज ताणें विविध पंचायतींक भेट दिवन म्हादय वाठार वाघ आरक्षीत करपाचो थाराव घेवचो अशी पंचायतीक विनवणी केली। देवा फुडें कितें वचपाक जाय? आमचे कडेन कापास्ताद ना, आमचे कडेन कापास्ताद आहा म्हादय वाचोवपाची। आमचे कडेन कापास्ताद आहा म्हणून आमी टायगर रिझर्वाचो इनिशिएटीव घेतलो आनी त्याच्या मदीं मागीर बाब क्लाउड आल्वारीस, गोवा फाउंडेशन आनी नॉर्मा एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस त्यांच्या सहाय्येन आमकां ते आयज न्याय मेळ्ळो आनी 3 म्हयने भितर तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाक जाय। आनी हायकोर्टाची जर ऑर्डर मानिनात सपोज न्हू कितें जाल्यार हेंकां आमी भारतीय देशवासी म्हणूंक शकना जे कोर्टाची ऑर्डर मानूंक सोदिनात ते। विश्वजीताक खंय वचपाचो आहा थंय वचोनी आनी आपले पयशे मोडूनी, सरकाराचे पयशे मोडून सुप्रीम कोर्टान ना। हायकोर्टान डिसिजन दिला आणि जे लोक आहात न्हू ते हेच्या डिसिजनाच्या अगेन्स्ट आहा सुप्रीम कोर्टान वचपाच्या। सुप्रीम कोर्टान वयता मरे तेणी आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडूनी आणि सुप्रीम कोर्टान वचोनी आणि कितें करता ते करूनी। कित्याक आमकां हायकोर्टान डिसिजन दिला गोंयान टायगर रिझर्व जावपाकूच जावो म्हणून। आयज आमचे नावेली हे मिशन आमी स्टार्ट केल्ले आसा। आमी सकाळी 10:30 वरांचेर वी वेंट टू द नावेली पंचायत। वी मेट बाय सरपंच लुसिया, मागीर एक्स सरपंच बाब पॉल, सेक्रेटरी मेंबर्स, आणि वी गेव देम द रिप्रेझेंटेशन की तुमच्या पंचायतीत तुम्ही रेझोल्युशन घ्यात म्हणून की टायगर रिझर्व जावपाक जाय म्हणून। नाव आफ्टर दॅट वी वेंट टू तेलावली पंचायत। तेलावली पंचायतीक देखून आमी एक सरपंच आमचो स्टेवन गोयस, बाय रिमा, सेक्रेटरी तांचे अक्षया सगळ्यांक मेळून आता तिसरे म्हणटात ते आमी आखे भाशार आसा। आखे भाशा नावेली पंचायतीत आयली। प्रदीप आचार्य बाब आमकां सरपंच मेळ्ळो, बाय सुनीता बाब डॅनी आणि हेर तांचे 5 मेंबर सेक्रेटरीक आमी आतां रेझोल्युशन दिल्लें आसा आणि आमकां बरें दिसता। आय फील व्हेरी हॅपी दॅट नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत जे आमी आयज एक तिसरी पंचायत केल्ली आसा आणि आता दावोली पंचायत आणि हावसिंग बोर्ड पंचायत करतली। म्हाका टील नाव 3 पंचायत कंप्लीट केल्या आणि द रिएक्शन अँड द रिस्पॉन्स वॉट वी हॅव गॉट फ्रॉम सरपंचास अँड पंचायत। नावेली पंचायत मे बी डॉमिनेटेड, मे बी रूल्ड बाय अ बीजेपी MLA, बीजेपीचो आमदार रूल करता आसतलो, पुणून तुमकां आमचे लिडर सांगतले हाव गुड रिस्पॉन्स वी हॅव गॉट फ्रॉम द सरपंचास अँड पंचायत अँड दे हॅव गिवन अस अ व्हेरी पॉझिटिव्ह फीडबॅक सेईंग दॅट दे वील पास द रेझोल्युशन। आता ऑलरेडी हायकोर्टान ऑलरेडी पास केल्ले आसा जजमेंट विथ नॉर्मा आल्वारिसाचे पेटिशनार दॅट टायगर रिझर्व गोवा फाउंडेशन जे आसा आमचे बाय नॉर्मान घातिल्ले पेटिशन ते जिखून आयिल्ले आसा आनी इट वॉज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड। नावेली फातोड्डा आनी मडगांव पालिकांकय भेटी दिवन तांचोय तेंको मेळयतले अशें RTI एक्टिविस्ट राजन घाटेन सांगले। आयकात। टायगर रिझर्व खातीर आनी नावेली तशेंच फातोड्डा आनी मारगांव म्युनिसिपालिटी सगळे आमी भोंवून काडटले। आयज म्हाका एक सांगपाक दिसता बरी खुशालकी की बीजेपीचो रूल आसून सुद्दां बीजेपीचे पंच आनी सरपंच सांगता की आमकां आमची आवय जाय, आमकां म्हादय जाय। हें उतर आयकून काळीज भरून येता, कारण फुडें ती एड करता हितून की आमकां आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक जाय। होच खरो प्रश्न आसा। हांव प्रमोद सावंत आनी हेर कॅबिनेट मिनिस्टर तशेंच MLA हांकां सांगता हांव की ही देख घेयात, ही देख घेयात कित्या खातीर या फुडल्या आमच्या जनरेशन टू जनरेशनाक मेळपा खातीर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।